कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमच्या फेवरान जाल्ली आसा. सो पुणी सरकारान अजुनूय अशें म्हणोंक ना की आमचो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करता म्हणून. सो आमकां जाय की आमकां तो युनिटी मॉल येयल्लोच नाका, कित्याक आमचे थंय शेतां म्हणजे आमचे पीक कितें रोयता न्हू लोक, थंयसर शेतां आसा, भाजी काडटा, सो ते आमकां खंय तरी इफेक्ट जातलो. सो त्या खातीर आमकां युनिटी मॉल नाकाच थंय. सीएमान हो प्रोजेक्ट आहा तो तळ्या लेगीर येता तो खंय ना खंय स्क्रॅप करचो, कित्याक आमी गरीब लोक ही आतां सगळी बायलां जी येयल्ली आहा ती शेतकरी, हाजे पोट चलता ते जमनीचेर तेंचे. आयज ती रोवन पीक काडून ते आयज बाजारान विकून ते खाता. सर आयज हो युनिटी मॉल येयत जाल्यार तेंची जी लँड आहा ती फूल डिस्ट्रॉय जातली. सीएमाक आनी आमच्या 40 आमदारांक सांगता, मातशे असेंब्लीन ते स्क्रॅप करा, इतलेच आमचे मागणे. आनी हो प्रोजेक्ट पर्वरी नाल्यार पाटो प्लाझा नाल्यार डोनापाल व्हरचो, आमकां चिमलान वो नाका. आनी जायीत जाल्यार तुमकां चिमलान हाडपाचो जायीत जाल्यार इंदिरानगरान हाडचो. युनिटी मॉला संदर्भात चिमलाकरांच्या आंदोलनाचे लाईव्ह कव्हरेज पुलिशेन जॅमर हाडून बंद केले, पण पत्रकारांनी जाब विचारले उपरांत जॅमर गाडी थंयच्यान व्हेली. आमी सकाळच्यान प्रोटेस्ट हांगासर कवर करताले, पूण तितल्यान आमी पळयता की पोलिसांनी तांचो जो रिसेंटली गाडी जी लॉन्च केल्ली ती हांगासर हाडून आमी पळयता की सगळे नेटवर्क जे आसा ते हांगासर जॅम केल्ले आसा. आमी जे लायव्ह रिपोर्ट घेवन येताले इतले वगोत ते एक्चुअली आमकां करूंक मेळना, कारण जो जॅमर आसा तो पोलिसांनी हांगासर जी रिसेंटली जी गाडी पोलिसांनी लॉन्च केल्ली ती गाडयेचो वापर आयज ते करता. विधानसभा अधिवेशनातल्यान वेळात वेळ काढून विरोधी आमदारांनी मेर्शे सर्कलाकडेन येवन चिमलाकरांच्या आंदोलनात वांटो घेतलो, तशेंच सरकाराकडेन प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केली. ह्या चुकणी फाल्यां आमकां दिश्टी पडची ना. ही मायग्रेटरी बर्ड्स ती पळयता, तो मॅप कितें आसा तो पळयता, हो मॅप दिसता तांकां बाबा कितें आसा तें, ताका लागून ती थंय येता. पण जेन्ना थंय बिल्डिंगो जाल्यो थंय काय दिवपाक ना. आनी आयज कितलेशे कडेन हें जाल्लें आसा, परिवर्तन जाल्लें आसा. हांव विचारपाक सोदता ह्या सरकाराक, हेच ते परिवर्तन 2012चे जेन्ना तुमी म्हणटाले की आमी परिवर्तनाचो सरकार हाडटले, आज परिवर्तन करून दाखयतले. यात ते बिल्डर लॉबिंग, यात ते जो व्हडले व्हडले लॉबी जे भायरसून येयल्ले आसा, इंडस्ट्रियलिस्ट येयल्ले आसा, कॅपिटलिस्ट येयल्ले आसा, हे भायलून येवन गोंय काबीज करपाचो प्रयत्न करता. ह्याच लॉबिंग लागून तुम्ही परिवर्तन केल्ले. आनी हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता, आयज हेकाच लागून ह्या बीजेपी सरकाराक आमी निवडून हाडलेलो. आज जेन्ना आमचे पर्यावरण राखपाक जाय, वंदे मातरम म्हणून तुम्ही हिंगा विधानसभेन मोशन हाडटा. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर, म्हणजे आमची आवय, गोंयची माती, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो न्हंयो हे आमी आज राखपाक जाय, फक्त वंदे मातरम म्हणून जायना. युनिटी मॉलाविशीं सत्र न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपाविशीं कायदेशीर सल्लो घेतले. चिमलाच्या लोकांनी आंदोलन थांबोवन चर्चेक येवचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचे आवाहन. जाल्यार आव्हान दिवं नाकात, लोकां वांगडा उलोवन प्रस्न सोडयात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीची मागणी. चिंबेल्स लोकांले डिमांड आहे की होल्ड जे कोर्टाची ऑर्डर आहा, कीप दॅट ऑर्डर. स्पीकर सर, हे तुम्ही चॅलेंज करपा न्हू. दिस इज वॉट इज देअर demand. So I think Honorable Chief Minister, you need to look into this and basically initiate a dialogue, otherwise there will be a law and order problem. कितें सांगला ते तुका सांगला तेंच्यांनी? हय सांगला आमकां. काल ते जेन्ना उलयल्या तेन्ना ऑर्डरूय मेळूंक नाशिल्ली, ऑर्डर तेच्या उपरांत मेळ्ळ्या. ऑर्डरीच्या संदर्भात तांकां कितें विचारपाक जाय आसलें जाल्यार आयज येवन तेंच्यांनी 4 जाणांनी उलोवनी. हांवें ताका सांगला ऑर्डर तुवें वाचल्या? ऑर्डर आज वाचले हांवें. माय ऑर्डरा प्रमाणे and what is your decision? Are you going to challenge it in the court? I want to take the legal opinion. प्रकल्प बेकायदेशीर म्हणून कोर्टान खंयच सांगूंक ना. पंचायत खात्याच्या उपसंचालकाकडल्यान बांदकाम परवानो घेवन प्रकल्प चालीक लाव येता म्हणून एजी देविदास पांगम सांगता. See, the district court has gone technically saying that instead of the video, the order should have been passed by the deputy director. That's the only issue. District court has not said that the structure is illegal or the construction is illegal. He has said that you can go to the appropriate authority and get the permission and start the construction. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.